अखिल भारतीय काँग्रेसीन केल्ल्या राफेल घोटाळ्याक दिसपट्टें नवें वळण मेळटा. लोकसभेन गोंयचो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेच्या आवाजाची क्लिप दाखोवन बोवाळ जातकीच ताचो गोंयानय बोवाळ जालो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन रोखडीच गोंयांत पत्रकार परिशद घेवन स्पश्टीकरण दिलें. तशेंच काँग्रेसीन हें सगळें रचयलां म्हूण आरोपय केलो. आतां काँग्रेस म्हणटा मंत्री राणे आनी भाजप काँग्रेसीचेर आरोप करतात. तांकां इतलो विश्वास आसा जाल्यार आजून बुयावाचो स्टुडियो कित्याक रेड मारून तपासूंक ना? So actually, if they wanted and they were realistic on what they are talking, they first would have raided his studio before revealing it to the media. जेन्ना ते मिडियाक पयलीं सांगतात आनी तेगे स्टुडियो आजुनूय रेडूच करना. इट्स अ क्लियर न्ही ते मॅन्युफॅक्चर बुयावान केला आनी तितूंत आमी इनवॉल्व आसा. आमी कितें विश्विताक ल्हान भुरगो आमी सांगपाक ताका उलयता म्हणून. आतां वॉयस कितें आसा तो कळटलो न्ही इमिजिएटली. आनी टॅक्नोलॉजी इतली अवेलेबल आसा की एक दोन दिसान कळटा न्ही तो वॉयस विश्विताचो हय काय न्ही. खरें म्हळ्यार भाजप ह्या विशयाचेर गंभीर ना म्हूण लोकांक फटोवपा खातीर कोणाचेंय नांव घेतात अशें चोडणकार म्हणटा. एक लोकांचें अटेन्शन डायवर्ट करपाक की बुयावले स्टुडियोक तो मॅन्युफॅक्चर केला. आजून सुद्दां इट्स मोर दॅन 24 hours नाव. मंत्री विश्वजीत राणेन आवाजाच्या क्लिपाची चवकशी भाजपाचो अध्यक्ष अमित शहाक कित्याक सांगलें? हो एक प्रश्न आसा. अमित शहाक गृहमंत्री काय कितें असो प्रश्न गिरीश चोडणकारान केला. I don't know whether it's a funny statement or a smart statement. He said he has urged Amit Shah, the president of BJP, to make the investigation. No, correct, no? Yeah. Now, who is Amit Shah? Amit Shah is the president of BJP. He is not a home minister. Now, who has to conduct the investigation? Either it's a prime minister or the home minister Rajnath Singh. So, आमी जे इतले ते म्हणटाले की ज्यो इन्व्हेस्टिगेटीव एजन्सीज त्यो कंट्रोल करता कोण अमित शाह म्हणून. नाव विश्वजीत राणे इज प्रूविंग that all the investigative agencies against those who are going against the BJP is carried out by Amit Shah because he is urging him. How Amit Shah can order the investigation? Is he the home minister? So this is again a clear that who is running and who is creating terror in the country by pushing those who are going against BJP or who are raising the voice against BJP. The various agencies are being used to target them, and what Vishwajit Rane has given another evidence to this country, because I know he is very close to BJP's national president. So he knows that actually it is Amit Shah who operates and not the Rajnath Singh. जेन्ना केंद्र सरकारांतल्या मंत्र्यांची भलायकी बरी नाशिल्ली तेन्ना तांचे कडेन आशिल्ली खातीं काडून दुसऱ्या कडेन दिल्ली. आनी गोंयांत मात राज्याचो मुखेलमंत्री बरो नासतना प्रधानमंत्री ताचो ताबो दुसऱ्या कडेन दिना म्हूण आमकां दुबाव आयिल्लो. आनी तो दुबाव मंत्री राणेन खरो केलो अशें चोडणकार म्हणटा. See, Arun Jaitley had a surgery. His portfolio was immediately handed over with not even a day was spent. Then there was another minister who was sick. I think it's Sushma Swaraj, then Gite from Karnataka, who recently Anant Kumar. So त्यांचे portfolio immediately दुसऱ्याकडे दिता charge. Why Goa chief minister was tolerated for 11 months? When he is the chief minister of Goa, is not only just one portfolio. So तुम्ही एक पोर्टफोलियोचे मिनिस्टर तुम्ही चेंज करतात आणि तुमकां 11 म्हयने एक चीफ मिनिस्टर एंटायर गोवा. सो वेन द चीफ मिनिस्टर इज नॉट देयर यू कॅन अंडरस्टँड द सिट्युएशन. आणि जर इतलो स्ट्रॉंग 56 इंचाची जेची छाती आसा, इतलो पावरफूल पंतप्रधान आसा, तो एक चीफ मिनिस्टराक चेंज करपाक शकता आशिल्लो. सो आमकां तेन्नाच दुबाव लागलेलो स्ट्रॉंगली की पर्रीकरा कडेन स्ट्रॉंग डॉक्युमेंट्स, एविडन्स, सिक्रेट डॉक्युमेंट्स आसा म्हणून. आनी हेजे पयलीं आमी सांगलां की ताका चेंज करपाक सोदना कारण पर्रीकरा कडेन डॉक्युमेंट्स आसात. आनी जेन्ना 20 तारखेक कॅबिनेट जाली तेजे नंतर आमकां कळ्ळें की हें डिस्कशन जालां म्हणून आमकां सारकें कळ्ळें इज अ फॅक्ट. सो आतां ते कोणाक फडोवपाक सोदतात?
ते जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी कित्याक ओपोज करतात आनी ते कितें करतात ते हाफ ट्रुथाचे वयतात. सुप्रीम कोर्टान केन्नाच सांगोना की हितून करप्शन जालें ना म्हणून. सुप्रीम कोर्टाक ते लिंक करता. सुप्रीम कोर्टान क्लीन चिट दिला. काल चीफ मिनिस्टर ट्वीट करता सुप्रीम कोर्टाच्या डिसिजनाक काँग्रेस फ्रस्ट्रेशन जालां. अरे सुप्रीम कोर्टान खंय सांगलां तुमी चोरुना म्हणून. सुप्रीम कोर्टान सांगलां की हेणी चोरुना म्हणून अशें खंय स्टेटमेंट आसा एक तरी. गोंयचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारा कडेन देशाची गुपीत म्हायती आशिल्ल्यान ताच्या सेक्युरिटीन वाड करपाक जाय. तशेंच ताचे बरोबर रक्षा मंत्री आसतना गोंयांतले अधिकारी आशिल्ले तांकांय सेक्युरिटी दिवपाची गरज आसा अशें काँग्रेस म्हणटा. Safety of Mr. X? Well, definitely Mr. X should get security, whatever it is. Because I think not only Mr. X, I think Mr. Parrikar also should, his security should be enhanced actually. Because he's holding those important files or important information. And his officers who are traveling with him, wherever he was, his posting was there. So when he was the chief minister, same staff was shifted to Delhi. Same staff, they came back to Goa. So actually they are co-terminus along with that change in position.